देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटींतलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. तर देव आचें ताचें तोंड पळयोवन आपलो निर्णय दिना. रोमकारांक ओवेसवर 2 वोळ 11. आतांच्या काळार सरकारी ऑफिसांनी कसलें काम जातलें जाल्यार हाचो ताचो फावोर उपकार वो इन्फ्लुअन्स मागूंक पडटा. उपकार मागूंक आमदार मंत्र्यांशी, गव्हर्मेंट ऑफिसर, गांवचो सरपंच आनी हेर फुडाऱ्यांच्या दारार आमी पावता. जुट्टेर आसलोले हे मनीस दोळे धांपून आमचीं कामां करून दिनात. पयलीं आमचें तोंड पळयतात आनी मागीर आमचें काम करतात. तोंड पळोवप म्हणल्यार भायली सुरोपाय पळोवप न्हय, पूण उपकार मागूंक आयिल्लो मनीस आपल्याक फायद्याचो जातलो वो ताणें म्हजे खातीर हे आदीं कितें तरी केलां वो फुडाराक ताच्यान करूंक जाता तें पळोवप. आयच्या पयल्या वाचपांत बागेवन पावलू कोणाकूय दुसऱ्यांचेर नितीचें फॉर्मोण मारूंक अधिकार ना अशी शिकवण दिता. नीत करपाचें काम देवाचें, कित्याक देव सगळोच नितीवंत. मनशान जियेल्लें जिवीत पळोवन ताणी केल्ल्या बऱ्या करण्याचें इनाम देव मनशांक दिता. वायट केलां ताणी देवाक आपल्या करण्याचो हिशोब दिवंक जाय. देवाची नीत सगल्यांक रावता. फावो त्या मापान देव दिता आनी देव हाचें ताचें तोंड पळयोवन निर्णय दिना. गॉड हॅज नो फेवरेट्स. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची कुशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.